म्हापशांतल्यो गलगलाक आयिल्ल्यो पडीक बिल्डिंगो पालिका मोडपाक सोदता. बिल्डिंगाच्या भाटकारांक नोटीशी धाडटली. ते मोडिना जाल्यार पालिका मोडून उडयतली. कूळ मुणकाराच्या वादाक लागून म्हापशाक कितल्योश्योच बिल्डिंगो वापरिनासतना पडल्यात. तांचेर कोण लक्ष घालूंक सोदिना. रिपेरूय करिनात. मोडून नव्यो बांदिनात. कोणाचें बरें वायट जावचे पयलीं पालिकेन लक्ष घालचें म्हणून लोक मागतात. आणि ह्या घराचेर जो मोडकळी केलेलो भाग आसा तो ताबडतोब मोडूच्या खातीर कडक पावलां उचलची अशी मागणी केलेली आसा. आणि त्यानुसार नगराध्यक्षान आश्वासन दिला की आपण ताका नोटीस धाडटा आणि इमिजिएट त्या घराचेर एक्शन घेता. हांवें सांगलां त्या घराचेर जो पर्यंत एक्शन घेयना तर थंय कितें कसली हानी जावं शकता. कित्याक हो रस्तो बिजी रोड, त्या ह्या रस्त्यासून दररोज शेकडो वाहनां वयतात, स्कुलाची भुरगीं वयतात, लोक हांगासून ये जा करत आसता. तेन्ना ह्या केन्नाय कोणाची गुणो पडोवंक शकता तकलेचेर. त्या वेळाचेर आमी ही फुडली गोश्ट घडच्या पयलीं तेचेर कारवाई करुया आणि जो उडकळी गेलेलो भाग आसा तो भाटकार किंवा तो टेनंट मोडिना जाल्यार आमी नगरपालिकेन नोटीस तांकां इश्यू करून आमी मोडया अशी मागणी केलेली आसा. नगराध्यक्ष खंय आतां असल्या बिल्डिंगेच्या मालकांक नोटीशी धाडटलो, ना जाल्यार नगरपालिका ठराव घेवन त्यो मोडून उडयतली. फावटी जो मनीस थंय रावता ताका ते खाली करपाक जड जाता, कारण ते समज ताणें खाली केले ताका दुसरो खंयचो तरी जागो पळोवचो पडटा शिफ्ट करपाक. सो इट्स नॉर्मल ह्युमन टेंडन्सी यू रेजिस्ट एनी चेंज आसा ते बरें आहा. फुडले परत आपल्याक त्रास आसा अशें करून जाता तितलो तो टायम काडपाचो प्रयत्न करता. पण आय थिंक वील हॅव टू अगेन रिलूक एट द प्रोविजन्स. अशा प्रकारचे जेन्ना प्रकार जाता की आमी सांगूनय कोण खाली करिना ताका फुडली कारवाई कितें करपाक शक्य आसा काय कितें हेचेर मातशें संशोधन करून त्या प्रमाणे आमकां फुडली पावलां उखलची पडटली. कारण समजा एखादी अशी दुर्घटना घडली जाल्यार ताचो फटको लोकांक बसूं शकता, जिवीत हानी जावं शकता. आनी आमचेरूय त्याची जबाबदारी आसता. म्हणजे आमी सांगूनय एखादें समज ते खाली करूंक ना जाल्यार इव्हेंच्युअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी लायज ऑन अस. म्हणजे आमी झटकूं शकना. आमी तांकां नोटीस धाडलेली ताणें खाली करूंक ना, आमी कितें करूं अशें म्हणपाक सोंपें. पण म्हाका दिसता हितून आमकां आनीक मातसो खोलान वचून विचार करचो पडटलो. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते. मुस्लिमाचो गोंयभर शेनवारा राती उरूस जालो. ह्या दिसा मुस्लीम हजरत हमजा शाहाचो वर्सुकी संदल शरीफ मनयतात. गोंयभरच्या कितलेशाच मुस्लिमांनी बेती दर्ग्यार वचून आशिर्वाद घेतलो. पळयात बेतीचो उरूस. संदल हांगा जाता. ही जो संदल जो आसा आमची बकरी ईद जाल्या उपरांत 10व्या दिसाक जाता आनी तेच्या फॉलोईंग डे दुसऱ्या दिसा आमकां हांगा उरूस आसता. उरूसाक आमचो एक धाकटोसो प्रोग्राम आसता. एक धाकटे भुरगे जे आसता आनी आमचे जे नाच म्हणपी आसा तेंचे धाकटोसो प्रोग्राम आसता. आनी प्लस एक आमचे नागपूरच्यान मौलाना येयल्ले आसा तेंची एक तकरीर भाशण आसता. संदलच्या दिसाक खुबशे लोक तेजे दर्गाचे सेंटाचे आमचे ब्लेसिंग घेवपाक येता. ऑल ओवर फ्रॉम गोव्याच्या भायल्यान, पणजीच्यान, सगळ्या तरेच्यान सगळ्या जाग्याच्यान लोक हांगा येतात. बेश्टे मुस्लिमूच न्ही, आमचे हिंदू भाव, ख्रिश्चन भाव खूब जाण हांगा येतात. तांकां एक म्हणप आसा की तेंचे हांगा येवन जे काम तेंचे कितें जायना पळय हांगा येयल्या उपरांत तेंची ती कामां जाता. आमच्या हिंदू भावांक, आमच्या ख्रिश्चन भावांक आनी आमच्या सगळ्या गोंयकाराच्या मुस्लिमांक तांकां विश करता की आयचो संदर्भ मुबारक जावं. FC गोवाची टीम ब्राझीलात प्री सीझन ट्रेनिंग आटपून आयतारा गोंयांत पावली. दाबोळी विमानतळाचेर टीमीक येवकार दिलो. फॅन्स, इश्कोलाची भुरगीं आनी टीमीचे सेक्युरिटीक बाउन्सर्स. दनपारां सगळो विमानतळ FC गोवामय जाल्लो. आयएसएलांत FC गोवाची पयली गेम 4 ऑक्टोबराक गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट युनायटेडा बरोबर. ते पयली टीम 2 प्री टुर्नामेंट मॅच खेळटली.
पावतले हिंगा आनी मागीर हे खबराची हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीवरय लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.